म्हगे नांव रेवंत कसा आनी हांव गांवांत बाणावलेचो. फाटलें आमकां दिसती पडटें आमगे बाणावलेचें वळटोडें, सगळ्यान वळटोडें. थोडी म्हायती म्हळ्यार थोडे बांदतरी हितून जायते भाशेन शेवणी येताय आनी थोडे लोक चोवपा येता आनी आमी तेजें उदक काटाय बांदिल्लें म्हणटरी शेतां उजाक वताय आनी आमी 2 पीक काटाय शेताक उदक बांदिल्लें म्हणटरी शेताचेर. तेजे भायर तितून आमी नुस्त्या घाताय आनी तें नुस्त्या पावणी घालून आमी तेजेर थोडो आमगे धंदो कोताय. सो आमी सदांचे भाशेन वर्साक आमी हे 14 तारखेर सप्टेंबराचे तें हांडी बांदताय तेजी आनी मागीर तेजे उपरांत आमी पावणी घाताय. आतां फाटल्या 3 वर्सांक आमी अशें करून बांदलोलें आनी WRD येवन सोडटाले कांय कारणां लागून, कित्याक उदक ओवरफ्लो जावन सारकें पावस चड जातालो. सो आमकां कांय ना. हे फाटी आमी एक 10 दीस फाटीं बांदिल्लें आनी एक मातशें सकयल बांदिल्लें, कोणाक त्रास जायना जावपाक. पूण आमकां दुसरे भाशेन जालें तें म्हळ्यार हितून कोण तरी उदक आख्खें काळें जालें. जेन्ना हांव 3 तारखे थोड्याको येयल्लो, कित्याक आमी उदक मॉनिटर करताले लेवल खंय पावस तो चोवपाक, म्हाका घाण मारपा लागली आनी घाण मात हांव उदकाक चोयल्यार उदक व्हांवून थिंगा पोंदा सगळें काळें वयतालें. मागीर हांव दुसरे सायडीन रस्त्या दुसरे सायडीन गेलो आनी आमगे तोड्या चोयलो, आख्खें उदक काळेलें आनी आख्खें तोडे भोव देखून चोयलो हांव जाल्यार तें उदक आख्खें काळें आहलोलें. अशें करून आमी हिंगा देखून सजऱ्या लोक सांगता आमी म्हणटा आमगे भुरगेपणी म्हळ्यार जाणटे लोक देखून म्हणटा आमी अशें करून केन्ना चोयलो ना म्हूण हे भाशेन. तरी आमकां हितून कोण सिवरेज सोडली वो कोण कितें केलें तें आमकां आजून पर्यंत कांय समना. आतां तेजे उपरांत म्हाका WRD फोन येयलो आनी तेजे उपरांत MLA पयलीं हांवें चोयल त्या दोणा हांवें सांतनाकूय उलो मारलो आनी आमगेलो कल्टिवेटर जॉन बारेट तेंकाय, तेजे भायर आमगे फार्मर आहाय तेंकाय फोन मारून सांगिल्लें अशें जालें म्हणून. मागीर म्हाका WRD फोन येयलो, तेणें सांगिल्लें MLA उलोवपा सोदिता कित्याक अशें जालें म्हणून आमकां. मागीर आमी MLA बरें गेले आनी तो म्हणपा लागलो कितें करूं सोदताय तुमी, आयदर एक तरी आमकां तें दोल जाल्यार आमकां आनी पीक काडूंक मेळना, नायतर तें सोळ जाल्यार आमकां पीक काडूंक मेळटा जाल्यार आमकां खबर ना, कित्याक परतून थोड्यांक उदक भरपा जाय. तरी नासतना आमी तें धरून दोन कांय फायदो ना, कित्याक तें घाण माता आनी कांयच तेजेर उपाय ना आमकां. सो आमी आतां आयज 4थो दीस उदक तें भायसून सोडलो आहा, तितून आख्खी सिवरेज आनी हुंयसून तरी तेलूय बी आहा तेजेर. सो हेजी आमकां व्हडली म्हायती ना, म्हणजे कोण कितें केलें तें आमकां. म्हाका स्वता सगळें कंप्लीट केलो आहा. 3 तारखेर रेमंडान म्हाका सकाळीं फोन मारलो की हिंगा कोणटोरीची रॉस वेज सोड म्हणून. आनीक आमकां दिसलो ते भाशेन हिंगा जायत पावटी टँकर जे वॉटर बॉडी जाय थिंगा रातीचे बीन टँकर आसताय गोडये ही जी रॉस वेज सोडल्या ती टँकरान सोडपा शेकोता. दुसरी म्हण जाल्यार हांव न्हवना, कित्याक हेच्या पयलीं अशें करून केन्नाय जालें ना. ते आमगेलो फार्मर तेणेंय सांगिलां, बट एक पार्ट पॉसिबिलिटी आसता. हिंगा जायती रेजिडेन्शियल एरिया आहा, कमर्शियलूय हिंगा युनीट चलताय. सो MLAकूय हिंगा म्हाका दिसता आमी दोगांयकूय हिंग चोयल्ले आसतले सकाळींचे आनी MLAकूय कळ आसतले आनी ते प्रमाणे हिंगा WRD मनीस ऑलरेडी बाय 11:30 म्हळ्यार पावल्ले. सो MLAन तेंकोडे विचारपा जाय आसलें, हिंगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेणें आपोवपा जाय आसलें आनी हें उदक टेस्टिंगा धाडपा जाय आसलें खरें हिंगा रॉस वेज गायल्या वो ना ती. आतां आमकां हे फार्मरांक खूंय MLA सांगता की तुमी लेटर दियाय आपण चोयत म्हूण. आतां MLAक जावं WRD जावं वो पंचायत जावं हेंगेले पळय स्टॅट्यूट्स आसताय तेंकां तेज भितर सुओ मोठो पावस दिलो आसताय. सो MLAन ऑलरेडी WRD फोन मारून हिंगा आपयले, ताका सगळी खबर आहा हिंगा कितें जालें तें. सो हांव म्हणना तेंकां आनी कित्याक 10 जाणां येवन तुमी सायन मारून लेटर दियाय म्हणटो, तुगेले सुओ मोठो पावस जाय ते यूज कर. आनी पंचायतानूय तेंगेले सुओ मोठो एवरी टायम आमकां सांगता तुमी लेटर दियाय, कंप्लेन लॉज कराय म्हूण सांगनाका. तुमगेले सेक्शन आसताय तुमकां जावं WRD मनीस चोयन गेले हिंगा. सो परतून आमी आनी तुमकां लेटर कित्याक दिवपा जाय. हांव MLAक उलो मारता, तूं जाणा ह्या सिट्युएशनाक कितें जालो तें. हेज्या पयलीं केन्नाय जालें ना, बट इन्वेस्टिगेशन तरी जावपा जाय. हिंगा टँकरान सोडला वो कोण सोडलें, जोरी तरी रेजिडेन्शियल कोणें तरी सोडला जावं कमर्शियल युनीट कितें आहा तें कोणें सोडला जाल्यार हेजें इन्वेस्टिगेशन एशें कोन्न जावपा जाय इन्वेस्टिगेशन की तेंगेल्यो सेप्टीक टँकाय त्यो कोणागे तरी हाली जालो मेळटली. सो कितें तरी उपाय काडींग चोवपा जाय, कित्याक
उदक सोडले म्हणून हें जायना, सॉल्व जायना. नेक्स्ट टायम हो मनीस कोण सोडलो येते पाटे हांयकडे हे भाशेन रिलीज करतलो. आनी हे फार्मरांक गेलो आतां नेक्स्ट क्रॉप आहा तो ऑलरेडी केलो, कित्याक म्हाका दिसना तो क्रॉप गेलो, कित्याक उदक तेणी सोडलें. आनी हे उदकां तरी तेम काम करीत जाल्यार तांकां स्कीन रॅशीज जावपा बी चान्सीस आहाय. सो तेका लागून हे आमी उदक सद्या सोडा. सो हेजेर आम मागताय, आमी शेतकार आहाय ते मागताय, शेतकारा नांवान हांव मागोता की हेजेर एक थारो इन्क्वायरी जावची म्हूण.